नागेश ट्रॉफी ही 23 नोव्हेंबराक स्टार्ट जाल्ली ती 15 फेब्रुवारी पर्यंत चलतली. ही क्रिकेट स्पेशली फॉर अ ब्लायंड पीपल. हितून गोंयची टीम रिप्रेझेंट करपाक आसा आनी ही टोटल 5 गेमी घेतली. तितूंतली 3 गेमी गोंयान आसतली, जेच्या खातीर ते म्हणटा की गोंयन लोक येवन ताका सपोर्ट करचो म्हणून. आमी गोंयची टीम फर्स्ट टायम नागेश ट्रॉफीक वयता. सिमिलर टू तुमी समजू शकता की रणजी ट्रॉफी अशी जशी सायटेडांची रणजी आसा तशी आमची नागेश ट्रॉफी ह्या नांवान हें जाता. तर ह्या नागेश ट्रॉफीन 4 ग्रूप आसा. 4 ग्रुपान प्रत्येक ग्रुपान 6 टिमी आसता. सो तर ए ग्रुपान आनी बी आनी सी आनी डी अशे 4 ग्रूप केल्ले आसा. तर गोवा हे डी ग्रुपान आसा आनी गोंयच्या ग्रुपान पंजाब आसा, पांडेचेरी आसा, कर्नाटक आसा, राजस्थान आसा आनी ओडिसा आसा. 3 दीस मॅची आसतल्यो, 5 मॅची टोटल 12, 13 आनी 14. 14 हय 5 मॅची जातल्यो. 12थाक 2 मॅची जातल्यो, 13थाक 2 आनी 14थाक 1 मॅच जातली. तितून गोवा 3 मॅची खेळटा आपले. होस्ट आसा पळय तांकां 3 मॅची खेळोंक गावता. आमी फर्स्ट टायम वयता आनी आमचे 14 प्लेयर सारके नेवे प्लेयर, कांयच आजून एक्सपिरियन्स ना, पण तेंच्यांनी खूब हार्डवर्क केला आनी तेंच्यांनी ते हार्डवर्काचे आतां त्या गोंयच्या लोकांक दाखोवन दितले की आमी ब्लायंड आसून सुद्दां कितें करूं शकता ते.